Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कायल खोऱ्यांनी विकास दिल्लो हा शेतकऱ्यांक लागून आणि शेतकऱ्यांक लागून कितें न्याय मेळपाक लागून हांव सदांच फुडें आसतलो आणि शेतकऱ्यांचेर हांगासर खूब अन्याय जाता। सद्या आयज ना म्हटल्यार 6 म्हयने जाले हांगासर लिंक रोड जाता। लिंक रोड टायमार हांगासर लोकांक सगळ्यांक हांगासर बाय फोर्स हांगा पुलीस हाडून तेंच्यांनी हांगा सर्वे केले लोकांक हांगासर भितर उडयले। शेतकऱ्यांक हांगासर भितर उडयतना हांवूय आसलो भितर हांगासर मोपाचे। जितले पळय शेतकऱ्याचे न्याय जाता पळय अन्याय जाता पळय तो न्याय दिवपाक हांव फुडें आसतलो आणि सदांच हांव शेतकऱ्यां वांगडा आसतलो आणि शेतकऱ्यांक जाता तितले हांव फुडें बरे फॅसिलिटी दितलो आणि तांकां तेंच्या बोल्सांतलो 1 रुपया मोडचो पडचो ना इतलें हांव तांकां प्रॉमिस करता। जे पळय गव्हर्मेंटान कितें स्किमी आहात त्यो दितलो प्लस म्हाज्या बोल्सांतसून घालून हांव शेतकऱ्यांक सगळ्यांक तेंची शेती लावपाक हांव तांकां हेल्प करतलो। जे आमी हांगा इलाके हांगा आमचे जे पळय शेतकऱ्यांनी जे फाटल्या फावटी ऊस हांगा लायल्ले त्या उसाचो आग कांड जाल्लो आसा हांगासर आनी तो आग कांड जाल्या उपरांत तरी शेतकऱ्यांक फाटी फुडें रावंक ना। दुसऱ्या दिसांनी तेंच्यांनी ते उसाची सगळी मुना बी काडून परत तेंच्यांनी मूग लायल्लो। तुम्ही बघात दोळ्यांत मूग लायल्लो। ते उद्देश जे कितें हांगा येवपाचें उद्देश एकच आसा की आमी आमचो जागो आजून पर्यंत सोडूंक ना आनी आमी सोडचे ना। जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी लढाई लढटले। पुलीस फोर्स हाडून आमकां तुमी दाबूंक शकना, शेतकऱ्यांक तुमी दाबूंक शकना। तो काळ लागीं पावला। तुमचं पवित्र मत मोगो पक्षाक घाला, प्रवीण आल्लेकराक घाला, निवडून हाडा आणि एक ठाम सांगता जशी बळजबरीन तुमची जमीन बळकाटायली सरकार भाजप सोडून कोणाच येयल्या ही जमीन ती कलमां लायली सेक्शनां लायली ती रद्द करचो प्रयत्न करून तुमचे जमनी तुमच्या ताब्यात मेळटली अशी मी ग्वाही दिता। पण भाईन हो कार्यक्रम करपाक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिला। हेचे पयलीं कोणाकोणाचे तरी सरकार इले कितलेशे आमदार झाले पण त्यांच्या लक्षात शेतकऱ्या बद्दल प्रेम भावना ही निर्माण जावंक ना। खरी म्हटल्यार आमचे प्रवीण आल्लेकर सगळ्यांच्या मनात शेतकऱ्या भितर कितें तरी प्रेम भावना आसा। तेका लागून हे खोरे जावं पिकास हो मेन ह्यो मुख्य घटक म्हटल्यार सुद्दां जाता की ह्यो मुख्य घटक आमकां जो शेतकरी वापरता तेचो तेंच्यांनी आयज शेतकऱ्यांक दिल्लो आसा आणि ह्यो पुरेपूर आमी लाभ घेतलेलो आहा। त्याच प्रमाणे ते गरिबीनसून वयर सरलेले आहात तांकां गरिबी ही सांगपाची गरज ना। आयज ते गरिबीनसून वयले पदार पावले आसात। आयज ते आमदार ना मंत्री ना तरी सुद्दां तेंचे विचार इतके मोठे आसात। एक 40 आमदारांच्या तकलेन ना पूण तेंचे आसात। हे तेंची अभिनंदन करपा सारकी गोष्ट आसा। तर तुमकां खबर आसतली हो बाबू आजगांवकार कसो शेतकऱ्यांचेर अन्याय करता तो। आता ताका विधानसभा निवडणूक येयली तशी ताका शेतकरी दिसतात गरीब दिसतात। हो काल कोरगांवान भाशण करता सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमान आपूण तुमचो नोकर आसतलो सेवक आसतलो म्हणून कोरोना काळान हो उठलो आणि गांधी मार्केटान वचून लिपोवन बसलो। प्रत्येक फावटी हो पेडणेकारांचेर अन्याय करता आणि आमचो विश्वासघात करता।